वडगावा हाऊसिंग बोर्ड घोगळात टिपू सुलतानाचो बॅनर लावपाच्या वादांतल्यान 4 मोटरसायकलीक उजो लावपाची घडणूक घडली। पुलिसांनी शेनवारा एकल्याक अटक केल्या। टिपू सुलतानाचो बॅनर लावपाक रुमडामळ हाऊसिंग बोर्डातल्या एका गटाचो विरोध आशिल्लो। रुमडामळच्या पंचायतीन टिपू सुलतानाचो बॅनर काढात म्हण एका गटाक सांगिल्ले, मात टिपू सुलतानाचो बॅनर काढलो ना म्हण दुसऱ्या गटान 4 मोटरसायकलीक उजो लायला आसुये म्हण पुलिसांक दुबाव। प्रॉब्लम म्हटल्यार सकाळी आमचे थोडे हाऊसिंग बोर्डाचे भुरगे वयल्या हाऊसिंग बोर्डाचे अशे थोडे भुरगे हांगा आयिल्ले की म्हणपाक लागले हे जे शिवाजीचे सॉरी आमचे टिपू सुलतानाचे हे केला ते बॅनर तुमच्या कडेन परमिशन घेतला तेंच्यांनी आनी घेवपा पयलीं तेंच्यांनी कशें केला। आमी म्हटलें आमच्या कडेन परमिशन घेवना तर तुमी तांकां तेंच्यांनी कशें लायला तर ते तुमी एक काम करा ते तांकां काडपा लाया ना म्हटल्यार व्हडलो आमी इशू करतले। मागीर हांवें म्हटलें तांकां पळय आतां तुमी सांगताय की आमकां कळ्ळें आमकां कांय खबर नाशिल्लें तरी पूण आमी तांकां आपोवन विचारता आनी ते बरेपणान जाता तर आमी ते क्लियर करया। तेजे उपरांत कितें जालें की तांकां सांगून तांकां हांवें धाडलें। तेजे उपरांत तांकां आपयलो सेकेंड पार्टीक हांवें आपयलो आनी ते आयले मागीर आमी डिस्कस केलें आमचे बॉडीन फूल पंचायत बॉडीन की आनी एज पर हितून तेंच्यांनी आमकां एप्लिकेशन दिला केन्ना 7 दीस पयलीं दिवपा जाय। तेणे आमकां सेम टायम आमकां सांजचे दिले आमी ते हे करूं ना एक्सेप्ट करूं ना आनी आमी तांकां परमिशन दिवं ना। हांवें म्हटलें बाबा हे आमकां नाका तुमी मागपा जाय तुमी लिगली वचून मागा आनी नेक्स्ट टायम अगर तुमी करता तेन्ना आमकां 7 डेज पयलीं तुमी आमकां एप्लिकेशन दिया। आनी ते सांगून सगळें जाल्लें कॉम्प्रोमायज जाल्लो आनी सांगपाक लागले बरें आमी तुमकां रेडी आहा आनी आमी ते बॅनर काडटा आनी आमी आतां काडना राती काडटा। त्या प्रमाणे आमी सेकेंड पार्टी जे आहा न्ही तांकां हांवें म्हटलें बाबा तुमी हात लाया नाका बॅनर कित्याक तेंच्यांनी म्हाका म्हटिल्लें की आमी बॅनर काडटले अगर ते काडना न्हू आमी काडटले तर ते तांकां लागून हांवें म्हटलें तांकां तुमी काडा नाका आमी फाल्यां सकाळी 10 पर्यंत तूं टायम दी आमी आमचें एक्चुअली प्लॅनिंग अशें राती काडपा तरी पूण हांवें म्हटिल्लें चड टायम घेतिल्लो की आमी सकाळी काडटले म्हणून। आनी हेच्या पयलीं आमी पुलीस स्टेशनार आमी सगळे सरां आमकां PIन आमकां खूब सपोर्ट केलो म्हटलें की आमी तुमकां पुलीस बी दिता आनी अशें कांय जावपा ना आनी अशें आमी उलोवन बी येतागीर हांगा पयले दुसरोच इश्यू जालो। ही झगडी जाली ही जाली आमकां कांयच खबर ना। एक्चुअली आमकां आयकपा आयला की हांव जेन्ना हांगा आयिल्लो तेन्ना खुबशे भुरगे आमचे हांगा उबे आशिल्ले उबे रावन रस्तो हांगा ब्लॉक केल्लो खंय तेंच्यांनी। तेजे उपरांत ते दुसरे आनी भुरगे आयिल्ले तेंच्या फाटल्यान वयतागीर ते दुसरे आनी भुरगे आयिल्ले आनी तेंचे फाटी ते गेले खंय आनी थंय ते आपल्या घरा वयताले आनी हेंच्यांनी तांकां ब्लॉक करून तांकां तेंचेर मातशें तांकां मिस झगडी गेली काय आनी गाडयो बी आसयल्यो खंय आनी त्या टायमार आमी नाशिल्ले थंय आमी ते जातकीर तेजे फाटल्यान आमी पावला थंय। सुवातीचेर मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स पावलो मात पुलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात हाडली। जालो तो बॅनर्स टिपू सुलतानाचे जे बॅनर्स असले ताच्या वरसून जाला एक ग्रुप म्हणटालो बॅनर्स काडा सो पंचायतीन मिटींग घेवन ते बॅनर्स काडपाचे ठरयल्ले सो ते काडटाच्या प्रोसेसान आसतना थंय एक इन्सिडंट जालो हाऊसिंग बोर्ड गोगळ तितून 3 व्हेकल्स बर्न केल्यो। बर्न कोणी केली खंयच्या अजून काय कळूंक ना सो सध्या सिच्युएशन पीसफुल प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। डिमॉनिटायझेशनाक लागून आकांतवाद्यांक निधी मेळप कुस्तार जाल्ले ना तांच्या निधीचेर परिणाम जालो ना अशें वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसायान सांगले। उद्देजकांच्या एक कार्यावळीत पणजे तो उलयतालो। हवाला ऑपरेटर्स कमिशनाच्या आदारान नोटी बदलतात अशें तो उलयलो। Demonetization is avoidable. It should be done as the last step. In most countries, demonetization has taken place when the country faces a financial emergency. The countries that have tended to do demonetization are countries like Zimbabwe under Robert Mugabe and Libya under Muammar Gaddafi. Do we really want to send a message to the world that we are in a financial emergency? So I am still unable to understand the rationale for demonetization. I have been given 2 major rationale or 3. One is terror funding, one is counterfeit notes which is linked to terror funding, and the number 3 is black money itself. And on all 3 counts, frankly, demonetization makes no sense to me. It is just 0.02% by any figures that involve counterfeit currency that is linked to terror funding. Even as we speak, another terror attack is on in Jammu and Kashmir. So I am unable to understand the real connection between demonetization and terror funding. I am also unable to understand this black money
the issue of black money. Let's be honest. How many people have put more than 100 crores individuals into the banks in the last 1 week? I would be interested to know. Actually, what is happening is Hawala dealers are now working overtime and at 30% commission are taking your money and converting black into white. चिखले कॉटेज हॉस्पिटलात फावो तितले दोतोर नाशिल्ल्यान पेशंटांचे हाल जावंक लागल्यात. ओपीडी आनी कॅज्युलिटी खातीर खंय एकूच दोतोर. एक दोतोर कितल्या लोकांक तपासतलो म्हण लोकांचो प्रश्न. हॉस्पिटलांतल्या सुविधांचे 12 बिरेस्तार आनी 13 शुक्रार जाल्यात. भलायकी मंत्र्यान लक्ष घालचें म्हण लोक मागतात. आता हे जे कॉटेज हॉस्पिटल जे आसा हे सेंट्रली लोकेटेड कॉटेज हॉस्पिटल आणि सरकारीचं एकूच कॉटेज हॉस्पिटल आसा. हांगा जवळ जवळ ह्या हॉस्पिटलांत 500 ते 600 लोक दिसाक पेशंट येतात. ह्या तालुक्यान एअरपोर्ट आसा, रेल्वे स्टेशन आसा, पोर्ट आसा, वाहतूक सगळ्यान चड भोंवता. हितून जर लोकांची जर इमर्जन्सी जर जाली जाल्यार लोकांनी खंय वयचें. ह्या हॉस्पिटलांत जवळ जवळ 5 दोतोर आसात, पूण हांगासरले 2 दोतोर जे आहा पळय ते हांगा काम न करता दुसऱ्या कडेन काम करतात. एक दोतोर ह्या 500 लोकांक कसो कितें मॅनेज करतले. एक ऑफ द माझे कोण फ्रेंड रिलेटिव्स असले तेणें म्हाका आतां कंप्लेन केली की आमी आतां सकाळीसून येवन बसला हिंगा आनी हिंगा डॉक्टर एक आसा आनी पेशंट ऑलमोस्ट 200-300 आसा आनी हिंगा कोण ड्युटी डॉक्टर्स आसा पळय ते काम करता कुडचेरीम ते सायडीक आनी पेमेंट आमचे डिस्ट्रिक्ट मुर्मुगांव डिस्ट्रिक्टाचे घेता. सो हांव कितें म्हणटा ते हेल्थ ऑफिसर कोण इन्चार्ज आसा पळय तेन एक्शन घेवपाक जाय आनी आमचे हेल्थ मिनिस्टर ते दुसरे फावंडेशन घालपाक वयता आनी नाम करपाक वयता. इज अ बेसीक नीड आमचे ते गरीब मनशाचे कितें आसा ते सॉल्व करपाचे. ऑलरेडी कितले दीस जाले बंद आहा ते लेडिसाचे टॉयलेट. आमकां कितले त्रास जाता ते दोन्ही वांगडा वयता आमी लेडीज आनी जेंट्स. ते तशें जावचे ना ते मातशें गोवोरमेंटाक चिंतूंक जाय. इतले हॉस्पिटलान हांगा इतले लोक पेशंट आहा, भुरगीं लोक इतले भरले आहा, पूण हांगा दोतोर आसा एक. हरशीं आस्पताल कितले दोतोर आनी कोण दोतोर ड्युटीक ना. 2 दोतोर जे आहा ते हांगा कामाकूय ना आनी रावता पोरचोरे पगार हांगच्यान घेता. एक दोतोर इतले लोकांक कसो मॅनेज करपाचो ते गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय. दोतोरांच्यो व्हरत्यो सुवातो भरच्यो म्हूण सरकाराक पत्र बरोवन कळयलां अशें मुरगांवचे हेल्थ ऑफिसर उलयता. Please 4-5 letters I have done asking to please fill up the vacant post because it is a lot of hardship to the patients because this cottage hospital caters to a large area from Birla, Juarinagar, Sakwa and Vasco which is a highly densely populated area. So म्हणटकूच भरपूर पेशंट येता आमकां दिसाक. पुडंटा खातीर दिशांत परब. घेवया एक ब्रेक.